वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय. हाचे उनोकडें कितें तें वायटोबे कडल्यान येता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी शुभ वर्तमान आनी पयलें वाचप आमी कितें भाशेन समोरमणाचें घेतलां बागेवन बार्नाबासाचें. कशे तरेन पवीस सभेन, अंत्योखेचे पवीस सभेन सावलूक जो पावलो म्हूण मागीर आमी ताका पाचारतात, ताका आनी बार्नाबासाक धर्म परगटूंक ओदीक तांणी पवित्र आत्म्याचे कृपेन तांकां वेगळे ताणें विचून काडले. आनी हो धर्म परगटूंक ते गांवांनी गेले, देसान गेले. आमी जाणां कोरिंताक ते गेले आनी थंय तांणी जेजूची बरी खबर भोव करून पवीस सभा थंय घडोवन हाडली. एफेजाक गेले आनी थंय ताणें पवीस सभा घडोवन हाडली. जेन्ना तांचें आयकूंक ना तेन्ना परतून ते वडिलां सोंशी आयले आनी तांणी हे पवीस सभे मदें जें झूज मांडलेलें ताचे विशीं तोंडो सुटावो केलो. अशें धर्म परगटता आसतना आपूण जेजू खातीर मरूंक ते राजी जाले. आनी हेच आयचे दिसा आमी शुभ वर्तमानांत आयकता. जरी शुभ वर्तमान दिल्लें आसा तें अशें आसा, वचात सगळ्या संवसाराक म्हजी बरी खबर परगटात. ही बरी खबर बार्नाबासान आनी सावलून परगटली. पूण आयच्या दिसा शुभ वर्तमान जेजू म्हणटा, तुमचें उलोवप फकत इतलेंच जावं दी. वय जाल्यार वय, न्हय जाल्यार न्हय. येस ऑर नो हाचेवन दुसरीं उतरां जावचीं न्हय. कित्याक स्वताचे गोवाय तुमी. You are people who have been brought up in the faith of truth. म्हणटकूच स्वताच्या गोवायकीक तुमी अदीक आनी अदीक तुमी धीर राव, अदीक आनी अदीक जिवितान तुमी स्वताचो फुडो करूंक जिवितान तुमी सदांच वय हें उतर तुमी वापरचें. जो मनीस सदांच आडगां नाडगां करूंक सोदता, जो मनशाच्या मतीन दुस्फूट आसता, जो मनीस सदांच वायट चिंता, जो मनीस सदांच आपलेच भितर स्वार्थाचो जाता, जो मनीस दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतिना, असलो मनीस सदांच फटकिरो आनी फटिंगपणान तो आपलें जिवीत मांडटा. आनी हेंच आमी संवसारान आजकाल आमच्या फुडाऱ्यां मदें पळयता. आमी तांकां बोटां दाखयता आनी म्हणटा, आयचे पॉलिटिशियन्स सगळे फटकिरे, आयचे आदवोगाद सगळे फटकिरे अशें आमी म्हणटा. जायत घडी तांचे मदें ही तांणी कला हो टॅलंट तांणी घडीक वाडयलो आसतलो आपले मदें. अदीक फट मारल्यार आमकां समाजान बरो मान मेळटा, अदीक फटिंगपणान जियेल्यार आमकां घडये संवसारान अदीक आनी अदीक लोकां मदें आमकां व्हडपण मेळटा. पूण हें जेजू म्हणटा तुमी करचें न्हय. कांय बरीं उतरां जेजू म्हणटा, तुमी कसल्याच वस्तूंचें सुपूत दिवं नये. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सुपूत निबेल दिवं नये तुमी. कित्याक सर्वेस्पराक तुमी दिल्ले सुपुतांक पाडो दिवंक गरज. म्हणटच देवाक आमी जेन्ना उतर दिता, सायबा तुज्या आज्ञा प्रमाणे आमी जियेतले, तुज्या तत्वां प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडटले, तेन्ना आमी आमचें जिवीत सुपूर्णयेन जिवंक पावता. वी लीव आवर लायफ फुल्ली. म्हणटकूच अदीक आनी अदीक आमची उत्मीक वाड जातली जाल्यार गरज आमी स्वताचे गोवाय जावं. बागेवन थॉमस अक्वायनस म्हणटा, मनशान एकामेका सवे संबंद अदीक बरो धरूंक सदांच स्वता प्रमाणे आनी एकामेकाच्या भावार्थान आनी एकामेकाच्या अदीक बरवशान जिवंक गरजेचो. टू लीव इन म्युच्युअल कॉन्फिडन्स एंड अंडरस्टँडींग विथ वन अनदर. तेन्नाच की अदीक आमचे मदें विस्वास वाडटा. Then only we are able to trust one another. जिवितान सोत उलयना तसल्या मनशाक आमी सदांच पयस दवरता. आमी म्हणटा तो फटकिरो. आमकांच जेन्ना फट मारता तेन्ना आमचे भितर खाता खोशी हें आमचें सांगता, तुवें वायट केलां, तुवें स्वताक गोवाय दिवंक ना, तूं फटकिरो कसो उबो रावला. समटायम्स वी टर्न आउट टू बी फॉल्स विटनेसीस. हें करूंक आज जेजू आमकां निबेल गरजेचें कितें स्वता प्रमाणे आमी जिवंक. अदीक आनी अदीक आमी देवाच्या शिवासनाचेर आमी आड वचूं जावं स्वर्गाच्या राजांचेर तत्वां आमकां दिल्यात ताचेर आमी वायट करिना जावं ह्या संवसारान जियेतना जें कितें आमी करता माथ्याचेरूय आमी सोपूत दिवं नये. कित्याक तुमच्या माथ्याचो एक एक केंस देवान मेजलेलो आसा. म्हणटच
तुमचेर सुद्दां देवान अधिकार दवरलेलो आसा. गॉड हॅज क्रिएटेड यू आउट ऑफ लव, नॉट टू बी पीपल हू आर अनट्रुथफूल बट पीपल हू आर ट्रुथफूल इन लायफ. तर आज आमकां कृपा मागुया, उदीक आनी उदीक आमी आमच्या जिवितान सत कितें तें उलोवंक, स्वता प्रमाणे जिवंक आनी जेजून दिल्लीं तत्वां आमच्या जिवितान सांबाळूंक. हीच कृपा ह्या भाग्यवंतान आज बार्नबासान आपल्या जिवितान केली आनी आपूण मारतीर कसो मेलो. आमकां हीच कृपा मागून घेवया.